मोर्जे इको सेन्सिटिव्ह प्रोटेक्टेड झोना लागसर 5 स्टार हॉटेल प्रकल्प येता. ताचो कासव संवर्धन सुवातीचेर वायट परिणाम जायत म्हूण भयान NGO गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेल्यात. हॉटेलवाल्यांनी त्यांची बाजू मांडली. हॉटेलवाले म्हणतात कासव संवर्धन सुवाती सावन 700 मीटर पयस हॉटेलाचे बांदकाम जातले. प्रकल्पाचो कासव संवर्धन सुवातीचेर कांयच परिणाम जावचो ना. मात हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते पळयात. सागरी कासवांचे प्रजातीक धोको आसा म्हूण केंद्र सरकारान नोंद केला. ताका लागून तांकां तांतयां घालूंक वा तांचे वाडीक लोकांची यो वच कमीत कमी आशिल्ल्यो दर्यादेगो म्हत्वाच्यो. अंतराच्या लांबये वयल्यान परिणाम थारावंक कासव संवर्धन म्हणल्यार इतिहासीक दायज सुवात वा वास्तुशिल्प न्ही. मोठ्या प्रमाणात बांदकामांचे व्हायब्रेशन, आवाज वा अनैसर्गिक उजवाडाचो कासवांक त्रास जावं येता. हॉटेल सुरू जाल्या उपरांत ट्युरिस्टांची यो वच वाडटली. स्टाफ, थंय येवपी लोक, गाडयांची यो वच वाडटली. आवाज आनी लायटीचो परिणाम फुडें दिसतलो. याचिका जनहितार्थ आशिल्ल्यान मुख्य वायल्ड लायफ वॉर्डनान हुस्क्याच्यो गजाली मतींत धरून कोर्टाक सविस्तर आनी स्पश्ट वचनपत्र दिवचें म्हूण कोर्टान क्लियर केला. केस 1 ऑक्टोबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.